Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळयतशिल्ल्या सकडमगेल वीक्षकांक शिवरात्री परबेचे शुभाशय. वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ. आयचे दिवस शिवरात्री होडेक परब आमकां. शिवरात्री म्हळ्यार मस्त पोटभर खावचे दिवस न्ही. आयचे दिवस उपास करून देवस्थान वचून रुद्राभिषेक असले सर्व देवाल कार्यक्रमांत भाग घेवचे दिवस. आजी रात्री मस्त जन जागरणय करतात. म्हळ्यार आयचे दिवस निट बैसून देवाल ध्यान केलेल्या पक्षाक देवाले सर्व एक कृपा आमकां मेळटा म्हणलें एक नंबिक आसा. आदियोगी म्हणून घेवचे हे जगत्याचे कारण करता जालेलो शिवाले ध्यान केलेल्यांक केन्नाय कश्ट येना म्हणलें नंबिके आमगेले मध्य आसा. आयचे महाशिवरात्री दिवसाचे हे कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत सांगता. तशीच आयचे दिसाचे एक शुभाशय तुमकां हे कार्यक्रम मुखेन सांगताच. आयचे देवदर्शनांत आमी कुलदेव जावन आसचे श्री शांतेरी कामाक्षी रमानाथ देवस्थान दाखयत आसत. जाल्यार हें देवस्थान गोंयचें न्ही. हांगाची आमगेले बसरूरांत असले एक बहु सुंदर देवस्थान आसा म्हूण मस्त जना गोत नासचे पुरो. एक पुरातन देवस्थान जावन कावी कलेन सज्जून भारी चंद जावन होड साळी अशी पूरा व्यवस्थेचे एक शांतेरी कामाक्षी रमानाथ देवस्थान आयचे आमगेले देवदर्शनांत तुमकां पळोवच्याक मेळटा. आमगेले एडिटरान ताका भारी चंद रमानाथाले पद घालून आनी भारी एक लायक कार्यक्रम तुमगेले खातीर तयार केला. हे कार्यक्रम तुमगेले मुखार दवरूंक बरम दिसता. कार्यक्रम पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांक स्वागत. रामनाथ शिव ज्ञान प्रदाता राम भक्ति दी गिरिजानाथा राम हरा करताति वंदन राम नमा चेरी धीरे प्रेम राम नमा चेरी धीरे प्रेम राम नमा चेरी धीरे प्रेम. राक राक रामनाथा भक्तांक राक राक रामनाथा भक्तांक राक राक रामनाथा राक राक रामनाथा राक राक रामनाथा भक्तांक राक राक रामनाथा भक्तांक. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते. विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरालकेटहस्ताभिरासेवितां हस्तै सक्लचापां तज्जनीं बिभ्राणाम् अनलच्चरीं तत्र्यं मध्ये. 5 दिवसा भक्ती श्रद्धेन सर्व भक्त महाशय देवाल चरणारविंदक येऊन पाविले असत. अथवा एक आम्ही 5 वर्ष फुडें हे शांतेरी कामाक्षी देवस्थान व्हडे मचवे वयरी आमगेले जाती वर्क म्हणले बदल मचवे वयरी आयले काय म्हाका गोतना जाल्यार आमगेले मालगड सकड सांगले. त्या वेळार आमी 5 वर्ष फुडें व्हडले मचवे वयरी येवन हांगा बसरूरांत येवन राबिले. तांतू एक माळसा नारायणी एक लक्ष्मी दामोदर आनी आमगेले शांतेरी कामाक्षी रामनाथ बेताळ काळभैरव सिद्धीनाथ वंते 7 देव हांगा प्रधान जावन आसा. तांत प्रधान जावन रामनाथक रुद्राभिषेक ईश्वराक केन्नाचे रुद्राभिषेक म्हणजे भारी प्रीत म्हणजे एक जनले नाण नुडी. तशेंच शांतेरीक आनी कामाक्षीक कुंकुमार्चना अथवा एक महानैवेद्यक दूध पायस करचें आसा. तशेंच बेताळाक आनी सिद्धीनाथाक नैवेद्य बदल वाड तशेंच किच्चिडी दवचें आसा. तशें भक्ती महाशयाले कसले अभिष सिद्ध जाल्यार अमकी करता म्हूण सांगले मस्त जनाले अभिष सिद्ध आसा. अथवा एक देवा एक आभरण दिवन आमगेले कार्य सिद्ध कमळ बदल समेत आयच्या कालाक जाल्लो आसा.
एक साधारण एक सान उदाहरण सांगतला रे हांगा लागे कुंदापूरचे मास्ती कट्ट्याचे श्रीनिवास पै तंगल चल्लेल घरा वैरी लागे घरचे उद्दा पडत असेल की कसं करचे मम्मा बट मम्मा हांव तांगे गेल तेन्ना सांगले ताका तुजी देवा रामनाथाका रक्षण रामनाथ तुजी म्हाका रक्षण करे म्हणून तूं सांगूंक घे देव तुका रक्षण करता म्हणून सांगलें हांवें तेदन ताका एक 6 म्हयने भितर देवान रक्षण केलें ताका एक देवा एक 1 ग्राम भांगर दिनो सप्रो अथवा 5 ग्राम भांगर दिनो सप्रो ताका देवान पुनीत जावन तांगेले घरा उद्दा पण तशी लागे घरच्यान केल्लें म्हणजे एक उदाहरण ताणें सांगिल्लें आसा तशी शांतेरी कामाक्षी दायत दूध पायसो तशी लक्ष्मीनारायण शीर नैवेद्य भारी पडे लक्ष्मीनारायण गंधाच आशिल्ले गे ते एक वायट दिवस सुरू जालें तेन्ना पंचलोहच केल्ले म्हणजे एक विचारो आमगेल्या मालगड्यान आज्यान सांगिल्लें आसलें आज्य म्हळ्यार वेंकटेश भट्टान सांगिल्लें आसलें विचारो तशेंच रामनाथ बेताळो काळभैरव सिद्धीनाथ तशींच मळीपळ शांतेर आसा मळीपळचे कामाक्षी आसा तशींच शांतेरेले उजव्यान तिका गिंडीवेरी रुद्र रूप जाल्ले निमित्त गिंडीवेरी शांतेरेले प्रतिरूप म्हणून आसा तिका नित्याचे अभिषेका काडचे आसा तशें बेताळ आसा बेताळा फुडें गंधलेपन इंगाळा वेरी धूप घालून परमळ हुंचक घालचे शिलके आयज कालाक नित्याचे आमी धूप म्हणून नैवेद्य वेळार घालचे अथवा एक फुडें भारी फुडें दर्शन आशिल्लें एक 100 वर्सां फुडें तुकून राबला आतां कोण जाता कितें कशें म्हणजे विचार करता तशींच नवरात्री महोत्सव आसा श्रावण मासांत दोन्ही शुक्रार वरमहालक्ष्मी व्रत आसा तशींच पंचपर्व सक्कड देवस्थानांत चर्च आसा संसार पर्व दिवसाक हांगा पंचांग श्रवण आसा तशींच नवरात्री महोत्सव म्हणजे हांगा एक महोत्सव एक बाकी देवस्थाना परस रथोत्सव म्हण चलता की तशीच हांगा नवरात्री महोत्सव म्हणजे विशेष चलचे म्हळ्यार नवरात्री महोत्सव प्रथम दिवसाक घटस्थापन करचें आसा घटस्थापन करूंक ताजे म्हळ्यार तांबडी माती घालून तांबडी मातये वेरी नवदान मोळके तशें फूल दिवसूची उदका तिंबून दवरचें त्या मातये वेरी घट दवरता नवदान हिंगान घट दवरून घटा वेरी यंत्र दवरून ताजे वेरी नाल दवरून वस्त्र दान 9 दिवस ताका नवरात्री महोत्सवात 9 नमुन्याचे ताका घटाक पूजन अर्चन आसा सर्व भक्त महाशयाक राखून दिवका म्हणून आमी मागणी करचे त्याच प्रकारान ते नवदुर्गे हांगा नवदुर्गे जाले की शांतेरी कामाक्षी ते नवदुर्गे कलश म्हणून आनी विशेष पूजन नवरात्री महोत्सव वेळार चलचें आसा तशेंच नवरात्री महोत्सव वेळार दशमीक चंडीको होम चलचें आसा नवरात्री महोत्सव दशमी 2 दिवशी होचे 3-4 वर्सां पंत जावचें आसा म्हळ्यार स्मार्त एकादशी अथवा विद्यादशमी हेर स्मार्त एकादशी जाले की स्मार्त एकादशीची दिवसा दिवशी चंडिका होम सर्व भजक महाशयाले सौभाग्यवती बायल मनशान नवरात्री महोत्सव चंडिका होमाक होंटी बोरचें आसा तशेंच कुंकुमार्चन सेवदाचें आसा कलशार्चन करून कलशाचे उद्दाक सर्वांक प्रोशण करचें देवा हांग सर्वांक भजक महाशयांक रक्षण करी म्हण तशेंच औंदू एक 4-5 वर्सां एक 10 वर्सां आलतंत अनेक वेळा चंडिका होम जावं तशी भक्त महाशयाले अभिश्ट आशिल्ले निमित्त प्रतिष्ठा वर्धन ते फाल्गुण शुद्ध बिदेगाक फुडें शतकलशाभिषेक मास चलता आशिल्ले आयचे 10-15 वर्सां आलता तकून चंडिका होम समेत फाल्गुण शुद्ध बिदेगे समेत चलता सर्वांक अभिषिद्ध करून जनानाची भक्तवृंदानाची कमिटी चले नेमून चंडिका होम प्रतिष्ठा वर्धन समेत चलता महासंतर्पण त्या दिवस आसा नवरात्री महोत्सव 10 दिवस होते संतर्पण जालें की चंडिका महोत्सव दिवसाक महासंतर्पण होते एक 2 श्लोक दत्ता मस्त एक 5 श्लोक म्हणून न्ही एक 2 श्लोक दत्ता चंडिका होमा दिवस जालें की प्रतिष्ठा वर्धन जालें की एक 2 श्लोक दत्ता आयज काल हांगा चावड्यार नोपदात एक सांज एक भोजन शाला म्हणटा ते अथवा भोजन जावचे बद्दल एक उपग्रह अथवा एक आयज इंग्लिशान सांगताले एक हॉल म्हणटा ते एक कल्याण म्हणटा ते हॉलडीक जाता सन मुंजी जाता रे आमगेले सकळ वयसून न्हू रामदाप की मुंज की करता हांगा एक 50 लोक जावचे आयतलाक एक 2 लोक बसता जालें की जागो विस्तीर्ण जाल्लो आसा तशी एक 3 श्लोक जावता समेत आयदन समेत भजका महाशय निमित्त एक संसन निमित्त ऑर्डर समेत भजका महाशय निमित्त 3 श्लोक जावं समेत आयदन जाल्लो आसा तशेंच ताका लागून एक सान भोजनशाला अथवा एक हॉलिडे हॉल जावं जाल्लो आसा
तशी सांज जनान राबची सगळं वेवस्था हॉल राबता जाल्यार माळेक वारे आसा माळे वारी 25 लोक जेवणा बसतात आयज वयरी तो चडच्याक बारीक कश्ट आशिल्ले जनाक ताजे घोसरो हॉल केलें वयरी माळ्यार कोणें वचना तालके फुडल्या काळाचे माळे आसा ताका मुच्चीक आसा ताजे वयरी वयरी वत्ताल पण वतात येतना वच्चे येवचे कश्ट म्हणून माळ्यार कोणें वत्तल ना ते चावडे श्रब ते हॉला बसतात तशीं जी भजका महाशयले अभिसिद्धवका म्हणून देवाच्या चरणार प्रार्थना करत स्पंदना सेवक स्वीन हे आमगे उलयले सकट काडला आसा ह्या देवस्थाना विशयी प्रारंभ तुकून येदोळचो कसकसन जावचें आसा त्या विशयी सकट सांगलें आसा भारी फुड 300 वर्स 5.5 वर्स आयले तेन्ना जिर्णोद्धार जाल्ले केन्ना केन्ना म्हणजे विचार म्हाका चड कोत्ता तुगे आर्तेक जावन एक 75 वर्स जायत शिखरा माडा तुकून शिखरा माडाचे पळोवचे आशिल्ले मी वयरी नळे माडकोन ताजे वेरी अष्टपटे माडकोन ताजे वेरी नळ दोन ताजे वेरी शिखरा क्लास केले एक 30 वर्स 40 वर्सां जायत त्या नंतर हे जीर्णोद्धार जाता गेले तशी शांतेरी जायत कामाशी जायत नवरत्नाचे सोर समेत जीर्णोद्धार केले कुटुंबातून दिल्लो आसा तशींची हाका लक्ष्मीनारायणक प्रभाकर गिणे ब्रह्मावरचे तांणी बांगराचे कवच दिलं आसा रामनाथाक 4-5 भक्त महाशयान दिले बांगराचे सन्न कॉयना निमित्त रामनाथ मुखवाड दिले शांतेरी कामाशी देवेत आय दिसा स्पंदना टीव्ही निमित्त हे शांतेरी कामाश देवस्थानाचे विषय तुम्ही आयकूचे परत पळोवच्याक ह्या दिसी आशिल्ले भक्त महाशयन आनी मुखार शांतेरी कामाशी रामनाथ बेताळ कारबाय सिद्धीनाथ भटकळ अंदव कुमट अंदव गो अंदव असले म्हणकीची हे बसरून समेत आसा म्हणून तुमकां गोत्त आशिल्लें कशें येता ते गोत्त आशिल्ले समेत हे स्पंदना टीव्ही तुमी नित्यर टीव्हीन अर्द घंटे 1 घंटे पळयले तेन्ना ओ बसरून वचका आमकां लागीं बारी लागे कुंदापूर उडपी जिल्ल्यान तो बारी लागी आसा आमकां हांगा वचका गोवा वचनच म्हणे गोवा वता बशी हेंच लागीं म्हण हांगा येवका म्हणून मिगेले एक शुभाशय आनी देवालो अनुग्रह तुमकां थंय कितले मेळटा की हांगा तितले मेळटा हांगा आनीकय चड मेळ्ळो म्हण देवाले चरणार प्रार्थना करत हांगा मिगेले 2 उतर कैद करता शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांति सुख दीगे शांति सुख दीगे शांतेरी जननी शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका जन सेवन उदार दान धर्म दीन जन सेवन उदार दान धर्म ज्ञान दीप सच्छास्त्र करैगे श्रवण ज्ञान दीप सच्छास्त्र करैगे श्रवण मानधन तूगे मूल नारायणाले नित्य मानधन तूगे मूल नारायणाले नित्य ध्यान चिंतन भजन भक्ति दीनु मानधन तूगे मूल नारायणाले नित्य मानधन तूगे मूल नारायणाले नित्य ध्यान चिंतन भजन भक्ति दीनु
ध्यान चिंतन भजन भक्ति दीवनो शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांति सुख दीगे शांती सुख दीगे. आयचे देवदर्शनांतू तुम्ही बसरूराजचे श्री शांतेरी कामाक्षी रमानाथ देवस्थान पळयले. अत्येक सान विराम घेऊया. विरामानंतर देवदर्शन मुखसूया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर देवदर्शनाक तुमकां सगळ्यांकय स्वागत. रामनाथ शिव ज्ञान प्रदाता राम भक्ति दी गिरिजानाथ राम हरा करताति वंदन राम नमा चेरि धीरे प्रेम राम नमा चेरि धीरे प्रेम राम नमा चेरि धीरे प्रेम. राक राक रामनाथा भक्तांक राक राक रामनाथा भक्तांक राक राक रामनाथा राक राक रामनाथा राक राक रामनाथा भक्तांक राक राक रामनाथा भक्तांक. ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಎಂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಸ್ರೂರು ಆಮೇಲೆ ಕುಲದೇವು ಹಂಗೆ ವಿರಾಜಮಾನ ಶಿಲೆ ದೇವುಜಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮನಾಥ ಬೇತಾಳ ದೇವು हक्का पूर्वाचरण मला 5 वर्सा पुढे दाखवून हाकेक चरित्र चष्माळारी चूक जायना. मंगळूरचे बस्तीकार कुटुंबाच्यांनी तांकां चेड बाळ नातील तेन्ना श्रीधर स्वाम्याक वचून निमगेल तेन्ना तुमी बरें जाता ती तुमगेलें कुटुंब वृद्धी जाता म्हूण सांगून न्हू हें केले प्रकार आनी बसरूरांत तुमी अशें केल्यार जाता म्हणून तांकां तांणी हें दिलें तेन्ना तांणी त्या प्रकार हांगा तांगेले पूर्व जनांनी हांगा पडेल जागो आयल जागो आशिल्लो जागो तांकां तें समज ताजे विचार कसोय वचना जाल्यार तरी तांणी बसरूरांत येवन हांगा मागीर तेन्ना कडेर हांगाची कोण म्हळ्यार तांगेले देवप्पा शेणे म्हणून तांणी प्रथम हांगा येवन मागून घेतिल्लें. ताजे नंतर तांकां चेडूं जालें तांकां ताका नांव श्रीधर म्हणून दवरलें. ताजे नंतर तांगेले तांकां पूज जावन आतां श्रीपाद शेणे येयले आडळता मुक्तेसर जावन हांगा हे मठाचे देवस्थानाचे विचार सकट पळोवन घेता आसत. हांगा हांव सेक्रेटरी जावन मिगेले सान रितीचे कार्यक्रम कसले आसले तरी हांव येवन भाग घेवन हांगाचे चलयता आसा. देवा देयन देवान तें मन केले शिवाय खंयचें काम जायना. देवान तशें मन दिलां. हांगा फुडें खाली पंचलोहाची हाजी विग्रह मात्र आशिल्ली खंयच्याक कसलेंय ना आशिल्लें. त्या विग्रहाक मात्र तांतली शक्ती आमकां दिवन ते आमी आमगे तोंडा दाखोवन वाक्य हाडयले प्रकार हांव जना लागीं आमगेले कुलदेवाले सगळे कुळावीन आयले तेन्ना मागणी कोण घेतलें अशें आसा. आमकां मन आतांच दिसता कन्नडेंत आमी तोंड पळयता ती कसल्याक आमगे तोंड कशें आसा म्हूण कळटा तशीच देवान आनीकय चंद रूप पळोवच्याक आमकां मन जाता. त्या जाणांचे आमी रुपया ताचे सकट एक कवच एक न्ही दोग जाण कित्याक जाणांनी वटकून एक केलें तरी येना. अंतू त्या कोरका म्हणलें म्हाका एक देवान म्हाका मनान तो हाडलेलो विचार तुमगेले हांव सांगता आसा तें चल तशें जालें तितलें शीघ्र जावं तशें तुमी सकट चलोवन दिवका म्हणून मागणी केली तेन्ना देवान तांकां मन दिवन त्या रितीन
हांगा 20-21 विग्रह आसा ती 21 विग्रहाक जावचे पुरा हाका रुपयाचे कवच जालें रामनाथाक आतां पळयता ती विराजमान रामनाथ देवाक रुपयाचें आसा ताजे वयर भांगराची तसलेंच कोरून दवरलें आसा म्हळ्यार नित्य तें घालनात कसलें म्हळ्यार आतां काल तितलें बरें न्हय देव म्हणून नमगून येवन देवा लागीं पांय पडून देवाले स्वता घेवन येवन वतले जन आसा ती जाल्या निमित्त आमी ते सकट लॉकरान दवरला विशेश कटले मात्र त्या हांगांक उपेक्षिता ते अशी तांणी बस्तीकारांनी हांगाचें हें पळोवन घेवन आसा ती आमगे देवस्थान 500 वर्सां इतिहासान तो आमगे हेच कुटुंबाचे भट मामा तांणीच हांगा म्हळ्यार राजीव भट्टो आमगेले हांगाचे लक्ष्मण भट्टाले आनू व्यंकटेश भट्टो तशीच महाराष्ट्र देवस्थानाचे राजीव भट्टो तशीच आमगेले हांगा दामोदर देवस्थानाचे माधव भट्टो तांगेले फुडें अशी तांणी सकट एकच कुटुंबाचे आमी सकट म्हळ्यार आणखी हांगा येवन पाविल्ली आसा ती गोवा दाखोवन येवन हांगा मचेर येवन भटमामान सांगला म्हण कितें हांगा येवन आमगेले देव धर्म नीती नियम कसन म्हणले आमी वाडोवन येवन हांगा आमगेले भक्त कुळावी हे 3 कुल देवस्थान हांगा आसा ती 2 मठ आसा ती रामचंद्र देवस्थान मुख्य प्राण देवस्थान इतलें सगळें आसा आमगेले व्हड भाग्य म्हळ्यार ह्या कालांत हांगा येवन पळयल्यार मात्र वयच्याक येवचें भारी कश्ट आशिल्लें आतां प्रयाण तशीच आतां स्पंदना टीव्हीच्यांनी आमकां तांकां म्हळ्यार एक प्रिती विश्वास वाडून आयिल्ले 90 कार्यक्रमांत तो हांगा येवन तांणी मस्त हें केल्लें आसा आतां नेवपास 2 फावटी हांगा येवन आमगेले GSP समाजाचे खंय मठ आसा ती खंय देवस्थान आसा प्रति एक तें सोदून काण येवन थंय वचून तांगेले खर्चान तें सगळें हें करून येवन तें वपास मस्त लोकांनी पळोवका मस्त प्रदर्शन जावका ताजें एडवर्टायजमेंट जाल्यार जाता म्हळ्यार विचाराक तांणी येवन हांगा सहकार दिवन आमगेलें तांगेले खर्चान तांणी येवन उडपी दाखोवन येवन इतलें सगळें केल्लें आसा आमी तांकां आभार जावन आसा ती जाल्या निमित्त हे असल एक चंदाय कार्यक्रम तांणी चलोवन दिले तांकां आमगेले सांतेरी कामाक्षी रामनाथ देव सर्व रितीन फाटबलार आसून घेवन तांकां उत्तरोत्तर सर्व यशस्वी मेळत तशें करून दिवका म्हणून देवाक प्रार्थना करून म्हगे 2 उतरां हांगा मुक्ताय करता जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी शांतेरी कामाक्षी दुर्गा दया करी आमचेरी महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी महालसा कात्यायनी शांता दुर्गा नारायणी विजयी वराही वैष्णवी शांभवी भवानी वृंदोदरी शाकंबरी शंकरी सर्वेश्वरी चंडमुंड मर्दिनी विजयांबिका विश्वेश्वरी महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता रामनाथ दामोदर सप्तकोटीश्वर पाणेश्वरु नारसिंह भैरवु भयंकरो मंगेशु नागेशु
पुरुषो महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी जय 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 कुलदेवता जय 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 कुलदेवता जय 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 कुलदेवता जय जय कुलदेवता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती पंचदुर्गा नवदुर्गा अंका सन्मती दत्त दिगंबरु गुरु श्रीपादराया भक्ति ज्ञान धीरे भक्ति ज्ञान धीरे मूल नारायण सदया भक्ति ज्ञान धीरे भक्ति ज्ञान धीरे भक्ति ज्ञान धीरे मूल नारायण सदया महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता जय जय कुलदेवता शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांति सुख दीगे शांति सुख दीगे शांतेरी जननी शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका शांति सुख दीगे शांतेरी जननी अमुका जन सेवन उदार दान धर्म दीन जन सेवन उदार दान धर्म ज्ञान दीप सच्छास्त्र करैगे श्रवण ज्ञान दीप सच्छास्त्र करैगे श्रवण मानधन तूगे मूलनार महालक्ष्मी महामाये माता माहेश्वरी ವೀಕ್ಷಕನು ಆಯ್ಚಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಮಕು ಮನ್ನ ಖುಷ್ ದಿವನಶ್ಚ ಪುರ ಬಸ್ರೂರಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇ ಕುಲದೇವತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಿವರನ್ನ ಏಕಪಟಿ ಭೇಟಿ ದಿವನು ಥೈಂಚಿ ಏಕ ಚೈತನ್ಯ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಬಿತ್ತರ ಬೋರ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಮಿವರನ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಳೆಯಿಲೆ ತುಮಕ ಸಕಡಾಂಕೆ ಧನ್ಯವಾದ अनि नमस्कार।
Devagiri Tea presents Devadarshana.